आम्ही सध्या असा मांडवीन न्हंयच्या तिरार आणि आम्ही पळोवं शकता की हांगासर 10 दीस म्हणजे 10 ते 12 दीस अष्टमीची फेरी लागली आणि अष्टमीची फेरी ही पणजेंतली फामाद फेरी आसा। हांगासर जायते लोक येतात, गोंय भरसून लोक हांगासर फेरयेक पळयतात आणि ही फेरी फाटली 10-12 दीस हांगासर आसली आणि काल ही फेरी सोंपलेली आसा। आणि आम्ही पळोवंक शकता की हांगासर मांडवीच्या तिरार कचरो हो फाटल्या 10 ते 12 दिसांचो कचरो जो आहा तो जमा जाल्लो आसा। पूण हेतून एक बरी गजाल आमकां दिसून येयली ती म्हटल्यार काल फेरी सोंपली आणि आयज रोखडेच सीसीबीन एक्शन घेवन तेचेर कचरो जो आसा तो उखलपाची प्रक्रिया स्टार्ट केल्ली आसा। जितके स्टॉल जाले ते सगळे स्टॉल काडपूय चालू आसा आणि आम्ही पळोवंक शकता म्हळ्यार फाटसून तुम्ही पळोवंक शकता की सीसीबीचे वर्कर्स जे आसा ते कचरो जो आसा तो एकठांय करून व्हरपाचें काम जे आहा ते चालू केलां। ही एक बरी गजाल आमकां पळोवंक जाता की क्वीक एक्शन सीसीबीन घेतलेलें आसा आणि पणजे शहरांतली ही मेन जागा आसा, हायवेच्या सायडीनूच ही अष्टमीची फेरी लागता। सो हांगासर येरादारी भरपूर आसता आणि ही घाण बरी न्हू पळोवपाक बरी न्हू पळोवन सीसीबीची